नमस्कार, गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान येवकार हांव संजना अंजुनकर. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. दाड्याची वाडी दारगळे जाल्ल्या अपघात प्रकरणाक नवे मोडण. तो अपघात न्ही तर खूनच, उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशलाची माहिती. एक वटेन पावस जाल्यार दुसरे वटेन तापमानाचो उच्चांक. मंगळारा सगळ्यांत चड म्हटल्यार 36 डिग्री सेल्सियस तापमानाची जाली नोंद. गोंय शालांत मंडळाच्या 10वेचो निकाल 15 मेक ह्या वर्सा 19,557 विद्यार्थी बशिल्ले परिक्षेक. बांबोळी सिलेंडर ब्लास्टान 10 ते 12 झोपड्यांचो लासून गोबर. उजो पालोवपी दळान बेगोबेग दाव मारून नियंत्रणांत हाडलो उजो. कानोळे घरांत जाल्ले चोरयेन दुबाविताक अटक. कळंगूट पुलिशेन पश्चिम बंगालच्यान घेतलो ताब्यात. 300 ग्रॅमाचो 25 लाखांचे भांगर केले जप्त. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें वाराणसींतल्या बोल्लो उमेदवारी अर्ज हॅट्रिक करपाची प्रधानमंत्री मोदींची मोख. खबरो विस्तारांत. दाड्याची वाडी दारगळे जाल्ल्या अपघात प्रकरणाक नवे मोडण आयला. सुरवातीक अपघात कसो दिसपी हो प्रकार खूनच आशिल्ल्याचें स्पश्ट जाला. ह्या प्रकरणांत खुनाचो गुन्यांव नोंदोवन पुलिशेन 2 दुबावितांक अटक केल्या, जाल्यार एकलो फरार आसा. पुलीस ताच्या मागार आसात. पळयात खासा रिपोर्ट. दाड्याची वाडी दारगळे मालाची येरादारी करपी रिक्षान दुचाकीक फाटल्यान धपको दिल्ल्यान दुचाकी चलोवपी देविदास उर्फ देवू कोनाडकार हाका मरण आयिल्ले. हो अपघात आयतारा राती सुमार 12:30 जाल्लो. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण देवू कोनाडकर आनी मालाचे रिक्षेंतल्या 3 जाणां मदीं वाद जाल्लो. हेच तिडकेन रिक्षा चालक तशेंच हेर 2 जाणांनी देवूचो फाटलाव करून ताचे दुचाकीक फाटल्यान धपको मारलो. ते उपरांत देवूक दुचाकी सयत सुमार 20 ते 25 मीटर ओडून व्हेलो. हाका लागून देवू गंभीर जखमी जावन ताका जाग्यारूच मरण आयले. अपघाता उपरांत तिगांयनी रिक्षा घेवन पळ काडिल्लो. ही म्हायती मेळटकच पेडणे पुलीस घडणूक सुवातेर पावले. उपरांत अपघातान गंभीर जखमी जाल्ल्या देवूक कासारवाणे भलायकी केंद्रांत दाखल केल्लो, पूण दोतोरांनी ताका मरण आयिल्ल्याचे जाहीर केले. मरण आयिल्लो देवू टॅक्सी चालक आशिल्लो. हे घडणुकेची म्हायती गांवांत तशेंच टॅक्सी चालकांक कळटकच सुमार 100 टॅक्सी चालक घडणूक सुवातेर पावले. रस्त्यार गाडयो उब्यो करून तिडकीन ह्या लोकांनी मोपा विमानतळाचो रस्तो आडयलो. हो अपघात न्हय तर खून असो दावो लोकांनी केलो. उपरांत पुलिसूय घडणूक थळार पावले. पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल, उप अधीक्षक जिव्बा दळवी, निरीक्षक सचिन लोकरे, नारायण चिमुलकर हांणी तिडकिल्ल्या लोकांक समजावपाचो यत्न केलो, पूण लोक आयकून घेवपाक तयार नाशिल्ले. निमणे सोमारा सकाळी 10 मेरेन दुबाविताक अटक करपाचे उतर दिले उपरांत लोकांनी रस्तो मेकळो केलो. इतले मजगती अपघात जाल्ल्या सुवाते वेल्यान कांय अंतराचेर मरण आयिल्ल्या मनशाचो कान मेळिल्ल्यान हो अपघात न्हय तर घातपात आशिल्ल्याचो दुबाव लोकांनी उक्तायलो. ते प्रमाण पुलिसांनी चौकशेक सुरवात केली. आयज परत सकाळी शिव वॉरियर्स टॅक्सी ब्रदर्स मोपाचे सुमार 250 टॅक्सी चालक पोलीस स्टेशनार जमिल्ले. दाड्याची वाडी दारगळे देविदास कोनाडकार हाका अपघातान मरण येवंक ना, जाल्यार ताचो पाठलाग करून ताचो खून केला. ह्या प्रकरणात पुलिशेन मोपा विमानतळार काम करपी दोगांक अटक केल्या आनी हेरांक बेगीनूच अटक करतले म्हूण उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल हांणी सांगले. On 13, we had registered a case of accident initially in Pedne police station as we had received information regarding a fatal accident. After the registration of the case, investigation was conducted, and while conducting the investigation, we were getting inputs that it was not just a simple case of hit and run, that there were more complexities in it, and acting upon it,
with the help of the local population, the people in the area, they were very useful. They closely worked with the local police. We were able to arrest the two main persons who were involved in the commission of the accident. During their interrogations and after speaking to eyewitnesses, we were able to reach a conclusion that there was a fight which had happened prior to the accident, and the accident was in continuation of that fight. So, acting upon that information, we invoked the relevant sections of law. The person who was driving the vehicle has been arrested. The person who was sitting beside him has been arrested. The vehicle which was involved in the accident has been seized, and necessary legal action will be taken as we will conclude during the course of the investigation. इसके अंदर बाकी भी जो CCTV फुटेजेस को भी हमने लिया है अपने कब्जे के अंदर, और बाकी इसके अंदर काम चल रहा है स्टेज पे. दिस इज ऑल आई विल बी एबल टू शो. इसके अंदर वी एडेड राइट नाउ सेक्शन 302 IPC हैज बीन एडेड इन दिस स्टेज. इसके अंदर टोटल वी फील दैट 3 people are involved, of which 2 have been arrested and 1 is absconded. Searches are going on for arrest the third. The victim is a resident of Goa. The accused, they have been living in Goa for last 1 year. They are working as contractors at Mopa Airport. They are originally from Western Uttar Pradesh. Information of an accident, and as soon as that information was received, the initial case was registered as a fatal accident. And during subsequent investigation, necessary sections have been added, which we routinely do as and so. During investigation नए फैक्ट्स आते जाते हैं, और उन फैक्ट्स को इन्वेस्टिगेशन के अंदर इन्वॉल्व करना और उसके अंदर रेलेवेंट सेक्शंस ऐड करना, ये पुलिस का प्राइमरी काम रहता है और वही किया गया है. लेकिन इसमें मैं फिर कहूँगा कि दिस हैज बीन द वर्किंग आउट ऑफ दिस केस हैज बीन पॉसिबल बिकॉज ऑफ वेरी क्लोज कोऑर्डिनेशन and support which we got from the local population which was staying there. They really supported us and also helped us in having the issues. Thank you. गोमंतक टीव्ही खातीर प्रकाश तळावणेकार आणि निवृत्ती शिरोडकार. एके वटेन पावस जाल्यार दुसरे वटेन तापमानाचो उंचांक. 2 दिसां पयलीं पावसान हाजेरी लावन गरमेन बेजारिल्ल्या गोंयकारांक मातशी ताकाय दिल्ली. पूण राजधानी पणजेन मंगळारा सगळ्यांत चड म्हणल्यार 36 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाली. अशें आसले तरी पावसाची शक्यताय आशिल्ल्याचें हवामान खात्यान स्पश्ट केलां. 2 दिसां पयलीं पडिल्ल्या पावसान गोंयकारांक मातशी थाकाय दिल्ली खरी, पूण मंगळारा मात पारो परतून तेंगशेर पाविल्ल्याचें दिसून आयलें. राजधानी पणजेन मंगळारा सगळ्यांत चड म्हळ्यार 36 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाली, जाल्यार मुरगांवांत 35.4 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाली. अशें आसलें तरी लेगीत मंगळार, बुधवार आनी बिरेस्तारा गोंयांत पावस पडूये असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंय शालांत मंडळाचो 10वेचो निकाल फाल्यां 15 मेक सांजेच्या 5:30 वरांचेर जाहीर जातलो, अशी माहिती मंडळाचे अध्यक्ष भागीरथ शेटये हांणी दिल्या. ह्या वर्सा 19,557 विद्यार्थी हे परीक्षेक बशिल्ले. 12वीचे एग्जाम जाल्या उपरांत जी उत्सुकता आशिल्ली ती म्हटल्यार 10वेच्या भुरग्यांक, कारण म्हळ्यार त्यांचो जो रिजल्ट आसा तो केन्ना जातलो ही उत्सुकता 10वेच्या भुरग्यांक आशिल्ली. आनी तांचे खातीर आयज एक खुश खबरी आसा, ती म्हटल्यार गोवा बोर्डान अशें डिक्लेअर केला की 15 मे म्हणजे आयच्या दिसा 5:30 वरांचेर 10वेच्या भुरग्यांचो रिजल्ट डिक्लेअर जावपाचो आसा. जाल्यार ह्या वर्सा ज्या भुरग्यांनी 10वेची एग्जाम दिल्ली त्यांचो आंकडो जो आसा तो म्हटल्यार 19,557 भुरग्यांनी ह्या वर्सा 10वीची एग्जाम दिल्ली. आणि ही जी माहिती दिलेली आसा ती म्हटल्यार गोवा बोर्डाचे अध्यक्ष भगीरथ शेटये हांच्यांनी ही माहिती दिलेली आसा. जाल्यार सगळ्या गोंयभरांतल्या 10वेच्या भुरग्यां खातीर आयच्या दिसा 5:30 वरांचेर तांच्यांनी आपलो जो रिजल्ट आसा तो चेक करचो. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन नितीन सईत, हांव वर्षा आश्वेकर.
बांबोळी जाल्ले सिलिंडर ब्लास्टान 10 ते 12 झोपड्यांचो लासून गोबर जालो. ब्लास्ट जालो तेन्ना झोपड्यांनी कोणूच नाशिल्लो, देखून कोणाकूच दुखापत जाली ना. घडणुकीची म्हायती मेळटकीर उजो पालोवपी दळान बेगोबेग धांव मारून उजो नियंत्रणांत हाडलो. 44 आवर्साचेर एक कॉल आयले की हांगा एक हट्सांक उजो पेटला म्हणून. गोवा रियल इस्टेट्स अँड कन्स्ट्रक्शन प्रायवेट लिमिटेड तेंचे थंय लेबर रावताले, लेबर कॅम्प आसतो तेंचो. अरावंड 140 नंबर्स ऑफ हट्स आसले आनी पत्र्याचे टेम्पररी स्ट्रक्चर ते. सो तेतून अरावंड 10 to 12 ते हट्सांक उजो पेटलो. इमिजिएटली आमकां जेन्ना कॉल आयले 10:44 आवर्सार म्हाजे पणजे फायर स्टेशनाची गाडी टर्न आवट जाली. इमिजिएटली रिइन्फोर्समेंट म्हणून आमी हेड क्वॉर्टर्साची वॉटर बावजरी धाडली, कित्याक थंय 140 हट्स असल्या कारणान तो उजो आनीक इजिली स्प्रेड जावंक जाय, कित्याक इट इज अ टेम्पररी स्ट्रक्चर. सो म्हाजे ड्युटी ग्रूप पावच्या पयलीं हांगासर आमकां फ्रॉम लोकल्स आयकपाक येलें की 2 LPG सिलिंडर ऑलरेडी ब्लास्ट जाल्ले. सो म्हाज्या स्टाफांनी कितें केलें, इमिजिएटली ज्या जाग्यार उजो लागूंक ना, जे हट्स म्हणजे सेफ असले तेतूंतले LPG सिलिंडर काडपाक स्टार्ट केले विथ द असिस्टंट ऑफ तेंचे लेबर्स जे आसले ते. आनी दोनी सायडीच्यान आमी कॉर्डन फायर करून फायर कंप्लिटली कंट्रोलान हाडलो आनी मागीर आमी एक्सटिंग्विश केलो. आमकां हो उजो पालोवपाक 2 गाडयो लागल्यो, म्हाजी फायर स्टेशनाची वॉटर टेंडर आनी हांगासली आमची हेड क्वॉर्टर्साची बावजर. सो एडिशनल तेंच्यांनी वॉटर टँकर सुद्दां हाडलेले आमकां. वॉटराचो सोर्स आमकां सारको बरो पावलो. ना इंजरीज तरी कोणाक ना, कित्याक त्या टायमार ब्लास्ट जालो हे उजो पेटल्या तेन्ना त्या टायमार थंय कोणूच नासले लेबर्स. केला तो आमी आतां हो तेंचो लायझन ऑफिसर आसा मिस्टर रावत, तांकां सुद्दां विचारलो कॉज ऑफ फायर, ते आमकां दितले डिटेल्स. तशेंच भायर आमी पुलिसेक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक लेटर्स करून तेंच्या कडल्यान सुद्दां सोर्स ऑफ फायर कसो कितें लागला तो हे करता. कॉस्ट अजून कळूंक ना, ते लेस दॅन 50,000 म्हणटात. आनी आमी आमच्या स्टाफान 3 LPG सिलिंडर फायर फायटींग ऑपरेशन आसतना त्या प्लेसींतल्यान आमी काडलेले आसा. सो ते पावच्या पयलीं 2 ऑलरेडी समज आमी ते काडूंक नासले आनी उजो तसो लागलो जाल्यार तेय बी ब्लास्ट जावपाक शकता. थँक्यू. सायपे कानोळच्या नान्सी डायस हांच्या घरांत चोरी केल्ल्या प्रकरणात कळंगूट पुलिशेन याकूब मोंडेल हाका धरलो. पश्चिम बंगालच्यान अटक करून ताका गोंयांत हाडलो. दुबाविता कडल्यान 300 ग्रॅमांचे वट्ट 25 लाखांचे भांगर जप्त केले. दुबावित आरोपी कानोळच्या नान्सी डायस हांच्या घरांत नोकराचें काम करतालो. घरांत कोण नाशिल्ल्याचो फायदो घेवन ताणें 27 एप्रिलाक घरांतल्यो 4 भांगराच्यो बिस्किटी फारोवन पळ काडिल्लो. ह्या चोरये विशीं संबंदीत घरकान्नीन कळंगूट पुलिशेन कागाळ नोंद करून तिच्याच नोकरान चोरी केल्ल्याचो दुबाव उक्तायलो. ते प्रमाण पुलिसांनी सांपो रचून दुबाविताक अटक केली. 27 अप्रैल को एक हमने कलंगूट पुलिस स्टेशन के अंदर एक हमें कंप्लेंट मिली थी घर के अंदर चोरी, जिसके अंदर एक नैन्सी डियाज 62 years old सीनियर सिटीजन who is a resident of कांदोलिम, she had lodged a complaint कि उनके घर से फ्लैट से अराउंड 4 gold plates, 4 gold की plates were missing. तो जैसे ही as soon as that information was received in the police station, Kalangute police station, a case was registered under section 381 of the Indian Penal Code और एक स्पेशल टीम का कॉन्स्टिट्यूशन किया गया अंडर द लीडरशिप ऑफ SDPO कोटवरी एंड लेड बाय PI कलंगूट. ये टीम ने जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की तो उनको पता चला कि उनके घर में देयर वाज अ सर्वेंट हु वाज वर्किंग फॉर लास्ट 7-8 years and we felt after interviewing that lady, the complainant, that there was a very high chance कि इनके ये इन्वॉल्व हो सकते हैं इसके अंदर. इसके बाद जब टेक्निकल सर्वेलेंस और CCTV के माध्यम से हमने सर्च करने के बाद पता चला कि जो ये हमारा सस्पेक्ट है इनका लोकेशन वेस्ट बंगाल में आ रहा है. एंड टीम वाज सेंट लेड बाय PSI अक्षय पारसेकर. ये गए वेस्ट बंगाल के अंदर एंड दे वर एबल टू arrest the accused. The accused was he was identified as Yakub Mandal. He is a resident of West Bengal. और वेस्ट बंगाल के अंदर एक दक्षिण दिनाजपुर करके डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर विच इज अराउंड 500 meters फ्रॉम बांग्लादेश बॉर्डर. इट इज वेरी नियर टू इंडो बांग्लादेश बॉर्डर. वहाँ से इनको अरेस्ट किया गया और अरेस्ट करने के बाद से हमने करीब 300 ग्राम गोल्ड इनके पास से रिकवर किया है.
which is worth around 21 lakhs इसकी कॉस्ट हम एस्टिमेट कर रहे हैं और इसके अंदर अभी थोड़ी रिकवरी होना बाकी है, बट वी आर होपफुल दैट वी विल बी एबल टू सक्सेसफुली रिकवर द रेस्ट ऑफ द गोल्ड एसेट. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें मंगळारा उत्तर प्रदेशांतल्या वाराणसींतल्यान लोकसभा वेंचणुकेची उमेदवारी अर्ज भरलो. ह्या वेळार उत्तर प्रदेशाचो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपस्थित आशिल्लो. म्हापशा मार्केटात नो पार्किंग झोन वाठारांत पार्क केल्ल्या गाडयांचेर येरादारी पुलीस आनी पालिकेन कारवाय केली. नो पार्किंग झोनांत पार्क केल्ल्यो गाडयो येरादारी पुलिशेन उखल्ल्यो. म्हापशा पालिकेच्या वाठारांत नो पार्किंग झोनांत गाडयो पार्क करच्यो न्हय अशें आवाहन म्हापशा मार्केट असोसिएशनाचो अध्यक्ष साईनाथ राऊत हांणी केलें. पार्किंगचो इश्यू म्हणजे कशें आपली जर पळयलें स्टार्ट एंट्री जेन्ना पॉयंट करतात तेन्ना पार्किंग कशें जाता तें आमी पळयलें आसतलें. हांव एकदां रिक्वेस्ट करता, मुद्दम हात जोडून म्हाका दिसता रिक्वेस्ट करचें कशें दिसता, कारण मार्केटांतले वेंडर जे आसा, इवन मार्केटांतले शॉपकिपर जे आसा, कारण आमचेच सगळे आमचे थोडे रिलेटिव्हूय आहा, मागीर आमचे वळखीचे सगळे मार्केटमॅन आसा, कारण ल्हानपणा पासून हांव मार्केटांत गोळावलो मनीस, सो आमचेच सगळे वळखीचे आसा. आमी एकदां मुद्दम रिक्वेस्ट करता गाडयो पार्किंग ज्यो आसा त्यो भायर मातश्यो करच्यो, कारण आमी जेन्ना मार्केटांत गाडयो व्हरतात त्या कारणान कितें जाता, मार्केटांत लोकांक चलपाक त्रास जाता. थोड्यां खातीर त्यो एक ग्रोसरीचें सामान आसतलें, मागीर केणीचें आसतलें, थोड्यांचें एक हायलायट जातालें की तांकां त्रास जातलो. त्या टायमार तांकां ऑलरेडी सांगलेलें आसा की हितून वचून येवपाक जी सोय आसा सामान घेवप ती करची. पण वेंडर्स किंवा शॉपकिपर्स जेन्ना गाडयो पार्किंग भितून करता पळय तेन्ना खूब त्रास जाता. कारण आमी आतां जेन्ना इन्स्पेक्शनाक गेल्ले बाकीचे ड्रेन क्लिनींग हे त्या टायमार पयलो आसतलो की डिसिल्टिंग सुद्दां करता त्या जाग्यार सुद्दां गाडयो पार्क केल्ल्यो आसा. ह्या कारणान खूब अडखळे येता काम करपाकूय आनी मार्केट शॉपकिपर्साकूय किंवा दारान तेंच्या गाडयो लायता शिस्तीन न लायल्या कारणान एक शिस्तीन खंय तरी गाडयो लावच्यो भायर लायतना, त्या कारणान अडखळ कोणाक येवचे ना आनी लायनीन सिस्टमॅटीक गाडयो दिसतल्यो. त्या प्रमाणे आतां तुमी पळयलां आसतलें म्हापसा म्युनिसिपालिटी व्हेहिकल आनी ट्रॅफिक सेल हेंच्यांनी गाडयो काडपाचो काम चालू केल्लेलें आसा. हितून मेन म्हणजे तुमकां सांगपाचें म्हटल्यार एक सामान्य मनीस जावन जर सांगलें जाल्यार हितून अडखळो येता तो सामान्य मनीस जो गाडी लायता पळय ताका अडखळो येता. कारण हांगासरली गाडी पुलीस स्टेशनार वच, आपली चॅक कर आनी फायन भरून घेवन यो. म्हाका तरी दिसना एक मनीस म्हणून आमकां जेन्ना पुलीस धरता पळय आमकांय खंय तरी वायट दिसता की आमचे 200 रुपया वयता, पण त्या टायमार आतां हो मनीस जो आसा तेचें सामान हाडपाक वयता किंवा गाडी हाडटाना आमी एकदां हांवें पळयलें अक्षरशः अशी पयल्ली आहा, जाणटी आंटी जी आहा तिची गाडी खंय तरी पार्क केल्लेली आनी ती गाडी आपली हाडपाक चलत हांगासून म्हापशेंतल्यान बस स्टँडार जिका चलपाक सुद्दां त्रास जातालो म्हापशेंतल्यान पुलीस स्टेशनार गेल्लेली. पण अशें खंय तरी न जावचें, कारण मिस्टेक तिची आसली त्या खातीर तिका वयचें पडलें, हें खंय तरी न जावचें म्हणून एकदां हात जोडून हांव विनंती करता म्हापशेकारांक किंवा शॉपकिपर्सांक की गाडयो लायतना शिस्तीन लावया, जेणे करून आमकां चान्स मेळचो ना म्युनिसिपालिटीच्या व्हेहिकलाक किंवा ट्रॅफिक सेलाक हांगा येवन उखलपाक. म्हाका तरी खबर ना, कारण म्हाका इन्फॉर्म केल्लें डिसिल्टिंगे खातीर, हांव डिसिल्टिंगेच्या हेच्या खातीर पावलो, पण आतां ते कशें येयले तें हांव तुमकां सांगूं शकना, पण आमच्या फुड्यान दिसलें आनी तुमी आमकां हांगा मेळ्ळे. आजोशी मंडूरच्या डोंगरे वाठारांतली उदकाची पायपलायन कळमेल्ल्यान थंयच्या लोकांक फाटले कांय दिसां सावन दूशीत उदक येतालें. डोंगरेर रावपी लोकांक ह्या दूशीत उदकाचो बरोच त्रास जालो. कांय जाणां उदकांत किडे मेळिल्ल्यान थळाव्यांनी भलायकी खात्याक कागाळ केल्ली. ह्या फाटभुंयेर मंगळारा आजोशी मंडूर पंचायतीचे बसकेन पायपलायन बेगोबेग बदलपाचो निर्णय घेतला. भौशीक बांदकाम खात्यान पोरण्या पायपलायनी बदलपाचें काम सुरू केलां. आजोशी मुंडूरच्या डोंगरेर फाटल्या दिसांनी कांय घरांनी दूशीत उदक येतालें. थळाव्या लोकांनी भलायकी खात्याक हाची कागाळ केल्या उपरांत भलायकी खात्यान येवन पळोवणी केल्ली. पळोवणे वेळार अशें दिसून आयलें की गटारांतल्या घाणयाऱ्या उदकाक लागून ह्या वाठारांतली उदकाची पोरणी पायपलायन कळमेली आनी ताका लागून लोकांक किडे आशिल्ले दूशीत उदक येतालें. ह्या फाटभुंयेर आजोशी मुंडूर पंचायतीन बेगोबेग बसका घेवन पायपलायन बदलपाचो निर्णय घेतलो. भौशीक बांदकाम खात्यान सध्या पोरणी पायपलायन बदलून नवी पायपलायन घालपाच्या कामाक सुरवात केल्या. तशेंच ह्या वाठारांत घरांतलें हयशिकावणें उदक खंय सोडप हो प्रस्न आसा, हाचेर उपाय काडचो अशी थळाव्यांनी मागणी केल्या. पयलीं आमकां उदक बरें येतालें, सगळें आशिल्लें, पूण सडनली आमचे ड्रेनान उदक येतालें पळय न्हू, सडनली हें आशिल्लें, म्हणजे त्यो ड्रेन आशिल्ल्यो त्यो पयलींच्यो आशिल्ल्यो, हे आमचे पायपलायन आशिल्ले पळय न्ही त्यो पयलींच्यो आशिल्ल्यो. त्यो एक्चुली कितें आशिल्ल्यो त्यो पळोवन त्यो चेंज करपा जाय आशिल्ल्यो. त्यो चेंज करून जावन ते इफेक्ट तसो जालो आनी
ते उदक आतां फॉर एग्जाम्पल मेन लायन आसा पळय ते मेन ते लायनीचे उदक मेन लायनीन वचूंक शकता आनी सगळ्यांक इफेक्ट जावंक शकता तेजो म्हणून हे आतां पळय केलें न्हू म्हाका दिसता बरें काम केल्लें आसा पंचायतीन जावं आमच्या डॉक्टरांनी सुद्दां कित्याक फाल्यां तेजो आनी इफेक्ट जावंक जायना लोकांचेर आनी तेजो इफेक्ट जावना म्हणून तेंच्यांनी पयलींच तेजो एक हें करून सॉल्व केल्लो आसा आनी तेंच्यांनी बरें काम करून तेंच्यांनी हांगा दोंगरेर बरें हें केलें तेतून ड्रेनान उदक सोडपाचें ना पूण अशें दोंगरेर अशी एक परिस्थिती आसा की तांकां अशें उदक खंयच हें करपाक मेळना म्हणजे घर सुद्दां ल्हान आसा तेंचें की अशें हें आसा की तेंच्यांनी पयलीं आमकां हें दिवचें पडटलें बाबा कशे तरेन तें उदक सोडपाक जाय आनी कशे तरेन ड्रेन मारपाक जाय आनी कशे तरेन हें आमकां पयलीं पासून कोणी दिल्लीच ना घर बांदतानाय दिली ना आनी ही घरां आमची पयलींची आज्यांची म्हणजे ऑलमोस्ट पुर्तुगेज टायमा वयली सुद्दां आसूं शकता घर तांकां ती खबरूच ना बाबा ती ड्रेन कशी मारपाची आनी उदक कशें सोडपाचें सो हिंगा ह्या प्रोविन्सची घरां आनी ती आतां तुमी ड्रेन मार आनी आतां तें उदक सोड म्हणून तशें जावचें ना पूण तुमी आमकां सोल्युशन दिवंक जाय कशे तरेन तें करपाचें दुसी मंडूर पंचायतीचो हो जो एक डोंगरी धाकले बाट ह्या एरियान वॉटर कंटेमिनेशन इश्यू जालो आनी 5 मेक जेन्ना एका फॅमिलीक किडे सापडले आनी 2-3 जाणांनी तशेंच नजरेक हाडले मागीर तांचे थंय तांणी फॉल्ट सोदून काडपाचो प्रयत्न केलो आनी खंय एक कडेन अशी ड्रेन आनी पायपलायन अशी मिक्स जाता थंय थोडे कडेन तांणी ते पायपलायन रिप्लेस केली वा थंय कॉन्क्रीट घालून थोडे रिपेर केले पूण प्रॉब्लेम जो आशिल्लो हेल्थाचो तो पयलीं इग्नोर जाल्लो सो मागीर ज्या फॅमिलीन रामकृष्ण कुट्टीकर फॅमिलीन ते आपल्या हेल्थाचो इश्यू जालो आपल्या घरान किड्याचें उदक आयलें ती पिल्याक आनीक ताजेरूय चवकशी जावची म्हणून तांणी एप्लिकेशन केलें ताज्या अनुशंगान मागीर रोखडेच हेल्थाचे मनीस हांगा आयले PWDचे परत इन्स्पेक्शन जालें मागीर MLA आयले MLAनी बी पयलीं सरपंचान PWDन पयलीं काम केल्लें पूण हेल्थाचो एंगल मातसो पयलीं इग्नोर जाल्लो तो मागीर हायलायट जातकूच हांगा बेगोबेग हालचाली जाल्यो आनी 9 तारखेच्यान मातशें कामाक ह्या नेट आयलो आनी ड्रेन्स आसात ही एरिया कंजेस्टेड आसा खंयच्यानय खंय उदक व्हांवता आनी तातूंतल्यान एखादे किडे बिडे जावपाक शकता अशें जाली परिस्थिती आनी मागीर परत 2-3 दीस अशें रिकरन्स आनी एकदां जालें आनी कोणें क्लेम केलें आनी पयलींची कोणाची सॅम्पल आशिल्ली सो हें जेन्ना PWDन पयलें मागीर हेल्थ आयलें मागीर आमचे मंडूर आयले ताजे वयल्यान मातशी गंभीरताय ही वाडली आनी ताका लागून शॉर्ट टर्म आनी कायमस्वरूपी अशे 2 उपाय करपाचे म्हाका दिसता PWDन थारायले. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. 19 मेच्यान मडगांवच्या होली स्पिरीट चर्चीच्या फेस्ताक सुरवात जातली. ह्या फाटभुंयेर मंगळारा मडगांव पालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यान हेर सरकारी अधिकाऱ्यां बरोबर बसका घेतली. फेस्ताच्या फेरयेक घालपी स्टॉल्स उबारपा विशीं येवजण्यो आंखल्यो. फेस्ता खातीर उबारपी स्टॉलां खातीर फी मातशी वाडयला अशी माहिती मडगांव पालिकेचो मुख्याधिकारी गौरी शंकवाळकार हांणी दिल्या. 19 तारखेच्यान होली स्पिरीट चर्च आसा होली स्पिरीट फिस्ट आसा हांगासर ते ताका आमची म्युनिसिपालिटीची वर्ष पद्दती प्रमाणे फेरी लागता. आतां 2015 एक ऑनरेबल हायकोर्टाची जजमेंट आयिल्लो तातूंत तेंच्यांनी भरपूर गायडलायन्स घाल्ल्यो की फेरी जर तर घालता जाल्यार ती कशी घालपाची तातूंत कितली स्टॉलां आसपाची आनी प्रत्येक डिपार्टमेंटाचे म्हणजे पुलीस फायर सर्वीस ट्रॅफिक FDA इलेक्ट्रिसिटी वॉटर सप्लाय हांचे सगळ्यांची जबाबदारी कितें हें तांच्यांनी सारकें स्पेसिफिकली घाल्लें. ताका लागून आज हांवें सगळ्यांक आपोवन तांकां हांवें मिटींग घेतलें आनी हो जजमेंट आसा तो तांच्या नजरेक हाडला की बाबा ह्या जजमेंटा प्रमाणे आमकां ही फेरी घालूंक जाय. तातूंत तांच्यांनी सांगिल्लें की फेरी आसा ती मॅक्झिमम शूड बी फॉर 7 days आनी 7 दिसांनी ती काडपाची म्हणून. तर ते सगळ्यो गोश्टी हांवें तांकां सांगल्या आनी त्या प्रमाणे हांवें तांचे कडेन सांगलां की बाबा हाज्या प्रमाणे जजमेंटा प्रमाणे आमकां ही फेरी आसा ती ह्या फावटी घालून ते बरे भशेन आमकां ते फेस्त हें करूंक जाय. कितें जजमेंट तो जजमेंट जो आसा तो ग्रीन गोवा फावंडेशनान तेन्ना तें रीट पिटिशन घाल्लें 2010. ताजे 2015 तांच्यांनी एक डिटेल जजमेंट दिला तुमकां जाल्यार कॉपी व्हरा तुमी आनी तातूंत तांच्यांनी कशें कितें आसा ह्यो सगळ्यो गोश्टी हे केले डिस्कस केले. स्टॉला खातीर कितें रेट फायनल केली ना आतां ते गेले फावटी आशिल्ली न्ही ती आमी ना ते ठरयतले आमी कितले फायनल करपाचे कितले वाडोवपाचे थोडे वाडोवपाचे आसतात. स्टॉल कितले आसतात मॅक्झिमम 4. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें मंगळारा घरकान्नी सयत शिरगांवचे श्री लयराई देवीचे दर्शन घेतलें. मुख्यमंत्र्यान श्री लयराई देवीच्या जात्रेची आनी कोलोत्सवाची सगळ्या भक्तांक परबी भेटयली. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत राज्याभायर आशिल्ल्यान अंदू श्री लयराई देवीचे जात्रे दिसा शिरगांवां पावूंक नाशिल्ले. मात लयराई देवीचेर खूब श्रद्धा आशिल्ल्यान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मंगळारा शिरगांवा वचून देवीचे आशिर्वाद आनी दर्शन घेतले.
घरकान सुलक्षणा सावंत हांणी देवीची ओटी भरली. जात्रेच्यो समेस्त गोंयकारांक शुभेच्छा. शिरगांवची देवी लयराईची जात्रा ही गोंयांत व्हडली आनी उत्सवाची जात्रा. त्या निमित्तान गोंड जे आसा पळय ते आपले व्रत दवरता आनी मागीर होमकुंडांतल्यान वचपाची जी पारंपारीक परंपरा आसा ती कितलेशाच वर्सां पासून चलत आयिल्ली आसा. आनी समेस्त गोंयभरांतल्यान घोळ आसतले किंवा लोक आसतले जात्रा आनी ताज्या उपरांत जावपी पोळो उत्सव 5 दीस सातत्यान लोक हांगासर येता मोठ्या उत्साहान. हांव जात्रेच्या दिसा पळोवंक शकलो ना. आज देवळाच्या निमित्तान देवीची भेट घेवपाक देवीचें दर्शन घेवपा खातीर पळोवन घेवपा खातीर आज शिरगांव गांवांत आयिल्लो. मला प्रसन्न जाता, आनंद जाता की अशाच मोठ्या प्रमाणात उत्साह दर वर्सा आनीकूय खूब मोठ्या प्रमाणात जायत आसा. समेस्त गोंयकारांक आमी शिरगांव गांवांतल्या ह्या देवस्थानच्या कमिटीतूय बी शुभेच्छा व्यक्त करता आनी त्या निमित्तान खूब बऱ्या पद्दतीचें वेवस्थापन देवस्थान कमिटी करता तांकांय बी हांव शुभेच्छा दिता. परत एकदा शिरगांवच्या लयराई जात्रेच्यो सगळ्या तरेन शुभेच्छा. गोमंतक टीव्ही खातीर शिरगांवच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for मटर paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना मजा आ गया. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.